गावकारवाडो मुळगावच्या रामनाथ देवस्थानात फाटल्या कितलीशींच वर्सां उपरांत महाशिवरात्र जाली। थंय खंय पुरातन शिवलिंग आसा। कितलीशींच वर्सां थंय खण वेवसायाक लागून देवस्थान आनी रामनाथ तळ्याचेर आडनदर जाल्ल्या। खणीच्या सेक्युरिटीक लागून लोकांची येवच बंद जाल्लें। कितल्याशाच वर्सांनी आमकां हांगा एक श्रद्धास्थान कशें पळोवपाक मेळटा। कित्याक तर हे मायनिंगेक लागून आमचे सगळे रामनाथी म्हणून फेमस आसले तेन्ना तळी, आनी त्या भायर हांगा देवस्थान आसले आनी आमी न्हांवपाक बी येताले। हे सगळे मायनिंग लागून अडचण जाली, कोणूच येनासले, पावनासले आनी अशी खाचकट जाल्ली की लोकांक खबरूच नासलें हांगा कितें देवस्थान आसा म्हणून। हांगा अशें आसलें की स्थान आनी आमी फर्स्ट टायम हे क्लीन करून जवळ जवळ 8 दीस लागले आमकां। आनी आयज जी महाशिवरात्री आमी मनयता, जी अशें कितें ना की हेज्या परस फुडले फावटी हांगा महानैवेद्य महाप्रसाद असो करपाचो ठरयला आमी। आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा, शिवलिंगाचो वाठार सांबाळून वाठाराचो विकास करपाक यत्न। हांगा जी एक ती मुर्ती बी आसा ती खरेंच प्राचीन दिसता। माझ्या 2 दीस पयलीं आमचे जे एनवायरमेंटलिस्ट राजन केरकार येवन गेल्ले आनी ते त्या मताचे आसले की 1000 पूर्वीचे आसतली। म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमचे जे आर्किओलॉजी मिनिस्टर की तांच्यांनी ही जी सायज म्हणजे कितकी ओल्ड आसा हाचे डिटेल पेपर्स काडपाचे, वेदर वी कॅन डिक्लेअर इट एज अ हेरिटेज सायट, आनी हांगा जर कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाता जाल्यार नक्कीच बरो जातलो। मजगती रामनाथ देवस्थानाचो जीर्णोद्धार करपाचो गांवच्या लोकांचो विचार। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।